आज आम्ही आमच्या मावशी पंचायतीन हांगा तुम्ही पळयता की ही विलेज पंचायतची ही गार्बेज व्हेकल आज हाजे उद्घाटन जाल्लें आसा आनी नवी व्हेकल थ्रू सेंट्रल गव्हर्मेंट फंड्स थ्रू स्वच्छ भारत मिशनाचे अंडर आमकां ही व्हॅन मेळिल्ली आसा आमच्या पंचायतीक आनी आमची ही पंचायत आनी चडश्यो आमच्यो ह्यो पंचायती ज्यो आसा सत्तरीच्यो दे आर इकॉनॉमिकली विकर पंचायत म्हणटा तशें सो ती जेन्ना गार्बेज कलेक्शन करताले तेन्ना ते एक गार्बेज व्हॅन प्रत्येक फावटी रेंटार घेवन देज टू कलेक्ट द गार्बेज आनी हांवें पळयलां की मावशी पंचायतीन खूब बरें काम केलां इन टर्म्स ऑफ गार्बेज मॅनेजमेंट आनी कितले वर्सां ऑन देयर ओन दे हॅव बीन मॅनेजींग एवरी वॉर्ड व्हेरी नायसली आनी जो ड्राय वेस्ट आसा जी सॅनिटरी वेस्ट आसा दे हॅव बीन कलेक्टींग दॅट पण वेट गार्बेज कलेक्ट करपाक ते तांकां रेंटल घेवचें पडटालें आनी प्रत्येक फावटी इट वॉज नॉट वायबल म्हणटा तशें फॉर अ इकॉनॉमिकली विकर पंचायत सो ही आमकां आतां थ्रू गव्हर्मेंट आमकां ही व्हॅन मेळिल्ली आसा सो हें तांचें जें कितें आतां द पंचायत वील स्टार्ट कलेक्टींग द वेट गार्बेज ऑल्सो आनी जें आमचें स्वच्छ भारताचें मिशन आसा की स्वच्छता ही सेवा ते आमी आमच्या सत्तरी भागांतल्यान आमच्या मावशी पंचायतींतल्यान आतां खऱ्या अर्थान तुमकां सगळ्यांक पळोवपाक मेळटलें आनी अशेंच आमचे प्रत्येक पंचायतीन अश्योच व्हॅन्स आमकां गव्हर्मेंटाचे थ्रू मेळून जे आमी जी कितें स्वच्छता ही सेवा स्वच्छ भारत मिशनाचे आमचे माननीय प्रधानमंत्रीचे जे विजन आसा स्वच्छ भारत जावपाचें सो तें आमी पूर्ण करपा खातीर आमी सदैव आमचो प्रयत्न आसतलो आनी असोच सरकाराचो सदांच पाठिंबो आसचो म्हणून हांव मागतां आनी आमी भाजप सरकाराची दोनी जाणां आमदार आमचे माननीय मंत्री विश्वजीत राणे आनी हांव म्हणून आमी जे कितें फॅसिलिटीज आसा थ्रू आवर गव्हर्मेंट ते आमचे बेजीक फॅसिलिटीज की जे कितें फॅसिलिटीज जाय आमच्या लोकां खातीर त्यो प्रोवायड करपा खातीर आमी सदांच फुडें आसतले. फोटोज घेता रे इमारतीचे सगळे रेनोवेशन रिपेर वर्क सगळे ब्युटिफिकेशन सगळे अशे कंपाऊंड वॉल आसूनी की फूल स्कुलाचे अंगणवाडीची रिपेर रेनोवेशन आसूनी हे सगळे आमी प्रत्येक पंचायतीन वेगळे वेगळे स्कुलांनी आमी हातान घेतिल्ले आसा आनी आज पायाभरणी जाल्या आमचे GHS दाब्या स्कुलाची तुमकां बरे पैकी एक बरो व्हडलो एक म्हाका दिसता 1.5 मीटर उंच असो कंपाऊंड वॉल जातलो गेट जातली म्हणटकच जी कितें भुरगीं खेळटा हें करता ताजेर केन्ना केन्ना खेळटा आसतना रस्त्यार वचपाक शकता हें जाता म्हणटकच एक बरे पैकी कंपाऊंड वॉल आसून जे स्कूल जी कितें फॅसिलिटीज इन्फ्रास्ट्रक्चर आमच्या गव्हर्मेंट थ्रू तुमच्या ह्या गव्हर्मेंट स्कुलाक मेळपाक जाय ते आमचे प्राधान्य आशिल्ले आनी ते आमचे प्रयत्न चालू आशिल्ले आनी त्या प्रमाणे आमच्यो अश्योच फायली क्लियर करून जी कितें कामां आमच्या स्कुलाची अंगणवाडीची जी देवळांची जी कितें कामां आसा ती आमी हातान घेतिल्ली आसा आनी हे सगळे इन्फ्रास्ट्रक्चर आमच्या भुरग्यांक बरे पैकी बेंचीस जावनी बरे पैकी स्मार्ट रूम जावनी बरे पैकी टिचरी जावनी बरे पैकी तुमकां जे कितें बोर्ड्स जाय जे कितें इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय तुमच्या एक बरी सायन्स लॅबॉरेटरी जाय कंप्युटर्स जाय जे कितें फॅसिलिटीज जाय तुमच्या स्पेशली हायस्कुला सारक्या बिल्डिंगेक ते आमकां प्रोवायड करपाचें आमचें प्राधान्य आसतलें आनी तुमी आमकां जशें हांव टिचरी कडेन मागता तुमचे जे कितें रिक्वायरमेंट आसा स्कुलाचे आमकां तुमी दियात आनी हें तुमचे कडेन पावोवपाचें थ्रू गव्हर्मेंट कित्याक तुमचें गव्हर्मेंट स्कूल सो थ्रू गव्हर्मेंट ह्यो सगळ्यो फॅसिलिटीज तुमकां बऱ्यो पैकी मेळपाक जाय आनी मेळून दिवपाक म्हजो प्रयत्न आसतलो जाता तितले बेगीन तुमी आनी तुमची जी जॉयनींग बिल्डींग आसा ती पसून आमी हातान घेतिल्ली आसा ती डिमॉलिश करून नवो थंय बिल्डींग बांदपाक तुमी जे लास्ट टायम आमकां सांगिल्लें म्हाका दिसता ताजो आतां बेगीन एस्टिमेट बी जातलो दिसता जाता हय सो ऑलरेडी ड्रॉइंग जावन ताजो एस्टिमेट जातलो आनी मागीर आमी तेय बी टेंडराक घालून म्हाका दिसता एक फुडल्या 6 म्हयन्या भितर ताजेय बी परत येतली आमी हांगा ताजी पायाभरणी करपाक सो जे कितें फॅसिलिटीज जाय तुमच्या स्कुला खातीर तुमच्या गांवा खातीर दाब्या खातीर तुमी निश्चित म्हाका सांगात आनी जे जाता तितले बेगीन आतां टावर पळयात तुमचो टावर रेडी जाल्लो आसा जरम्याच्या टावराचें काम चालू आसा म्हणटकच आतां हांगा टोटल 0 नेटवर्क एरिया ही
आणि फुडल्या 1 डिसेंबर भितर हांव ते सगळे टावर जे रेडी जाल्या ठाण्यात आनी मावशी हाचें हांव उद्घाटन करतलें. म्हणटकच फायनली तुमकां नेटवर्क नाशिल्लें तें तुमकां नेटवर्क मेळपा लागतलें. तुमचे जे कितें इंटरनेट फेसिलिटीज जाय थ्रू इंटरनेट तुमी कितें भुरग्यांक शिकोवपाक शकता तें तुमी करपाक पावतली. सो हे सगळे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आमच्या भागान आमच्या सत्तरी भागान दिवपाचें आमचें कर्तव्य आनी आमी हें कार्य अशी करत रावतली. अशीच तुमी आमचे कडेन तुमचो विश्वास आसचो आनी अशीच एकत्र येवन आमी आमचो भाग अशेंच खूब खूब फुडें व्हरया. देव बरें करूं. आज आमी आमचे मावशी पंचायतीचे कोपाड्डे गांवान हांगा सगळी पायाभरणी खातीर हे आमचे GPS गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल कोपाड्डेचे आनी ह्या स्कुलाचे पायाभरणी खातीर म्हणजे ताजे नूतनीकरण रिपेर आनी जे रेनोवेशन आसा स्कुलाचे ते फूल नवे रूफ सगळे गॅल्वेनियम रूफ जातले, नवे सगळे टॉयलेट ब्लॉक जातलो, नवे टायल्स रॅम्प वॉक सगळे ब्युटिफिकेशन ऑफ सराउंडिंग एरिया हे सगळे ऑलमोस्ट 28 लाखाचे काम हे 28 लाखाचे काम हे स्कुलाचे रिपेर रेनोवेशन आता आज ताजी पायाभरणी जाल्ली आसा. आनी हांव मागता की कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन की जाता तितले बेगीन बिकॉज हे PWDचे काम थ्रू PWD डिपार्टमेंट आमचे हे रिपेर रेनोवेशन सुरू जाल्लें आसा. जाता तितले बेगीन हे करचें म्हणटकच जे आमी ब्युटिफिकेशन करता भुरग्यां खातीर रिपेर रेनोवेशन जी आमची माणकुली भुरगीं आसा GPSान शिकता GHSान शिकता आमचे गव्हर्मेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर वो आनी तो आमी हातान घेतिल्लो आसा. सगळ्या गांवांनी आमची जितली GPS स्कुलां आसा जितली JHS स्कुलां आसा जितल्यो आंगणवाडी आसा ताज्यो फायली जाता तितल्यो बेगीन क्लियर करून पास करून आमचे डबल इंजीन सरकार आसा म्हणून हें शक्य जाता. आनी हें आमच्या नागरिकां खातीर आमच्या लोकां खातीर आमच्या माणकुल्या भुरग्यां खातीर टिचऱ्यां खातीर आमी हें करून बेगींतले बेगीन दिवपाक आमचो प्रयत्न आसता. आनी हांव माननीय आमचे मुख्यमंत्री आनी आमचे ते PWDचे मिनिस्टर आनी आमचे राज्याचे मुख्यमंत्री तांचे हांव आभारी आसा की तांणी आमच्यो ह्यो सगळ्यो आज आमी जितली आमी कामां आज खुबशीं आमी एक कामां दिसता आमच्या मावशी पंचायतीची रिटेनिंग वॉल म्हणा ही स्कुलाची कामां म्हणात आनी दुसरे धाब्याचे स्कुलाची कामां म्हणात आनी झरम्या देवळाचे थ्रू ZP फंड्स आनी एक रिटेनिंग वॉल आनी अशी वेगळी वेगळी कामां आमी आज ताजी पायाभरणी केल्ली आसा. सो हे आमचे प्रयत्न आसा की प्रत्येक पंचायतीचे प्रत्येक वॉर्डाची जी बारीक बारीक कामां आसा रस्त्याची जावनी उदकाची जावनी की स्कुलाचो इन्फ्रास्ट्रक्चर जावनी भितरले इन्फ्रास्ट्रक्चर आसूनी की भायलो इन्फ्रास्ट्रक्चर आसूनी भुरग्यांक बरे पैकी स्मार्ट TV स्मार्ट रूम बरे पैकी लॅबॉरेटरीज बरो इन्फ्रास्ट्रक्चर भुरग्यांक दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो आनी सदैव आसतलो. कित्याक हे माणकुली भुरगीं हे स्कूल म्हणटा ते तांची बुनियाद आनी बुनियाद जेन्ना एक मजबूत आसता तेन्नाच भुरगो वयर वचून खूब प्रगती करपाक शकता. आनी आमच्या देशाचे आमच्या गांवाचे माणकुली भुरगीं आमचे फ्युचर युवा पिढी तांकां फुडें काडपा खातीर आमचे नोकऱ्यां बद्दल आसूनी की सार्वजनीक कामां बद्दल आसूनी आमचो सत्तरी भाग तर फुडें सरतलो जाल्यार सशक्त जावपाक जाय आमची महिला सशक्त जावपाक जाय आमचो युवान सशक्त जावपाक जाय आमचो गांव. आनी हें जेन्ना आमी एकत्र येवन सगळीं ही कामां करपाक पावतले भुरग्यांच्या मना सारखे तांकां रोजगार दिवपाक पावतले तेन्नाच खऱ्या अर्थान आमची सत्तरी सशक्त जातली. आनी म्हाका खात्री आसा की फुडल्या 2 वर्सांच्या काळान आमी जाता तितल्या भुरग्यांक नोकऱ्याक लावन आपल्या पांयाचेर उबे करून आमच्या गांवाची जी कितें कामां उरल्या ती कंप्लीट करून आमचो मतदारसंघ आमचो सत्तरी भाग खूब फुडें व्हरपाचो आमचो आमचो हेतू आसा ते आमी पूर्ण करपाक पावतली. देव बरें करूं. मावशी पंचायतीन झरम्या गांवान आज 2 आमी पायाभरणी केल्ली आसा. एक म्हणटा ती एक रिटेनिंग वॉलाची
थ्रू PWD डिपार्टमेंट आणि दुसरी म्हणटा ती आमचे जे सातेरी केळबाई देवूळ आसा ताजे सरावंडींग कंपाऊंड वॉल आणि पेवर्स ताजे थ्रू ZP फंड्स आमची हांगा ZP आसा देवयांनी सो तांच्या प्रयत्नान आमकां हे काम सुरू जाल्लें आसा आणि दुसरे आमचे रिटेनिंग वॉलाचे सो जी ही बारीक बारीक कामां आसा जी बारीकचे बारीक कामां म्हणजे धाकटी रिटेनिंग वॉल आसूनी की व्हडल्यो रिटेनिंग वॉल आसूनी अशे देवळाचे ब्युटिफिकेशन आसूनी की बाकीची रस्त्याचे काम उदकाचे काम जे स्कुलाचे रिपेर रेनोवेशन काम ही सगळी आमी प्राधान्यान आमच्या भागात प्रत्येक पंचायतीन वॉर्डान घेतिल्लें आसा आनी जे कितें विशय आसा आमचे ग्रामस्थाचे जाता तितले बेगीन सोडोवपाचे आमचो हो प्रयत्न आसता आनी सदैव आसतलो कित्याक मेन म्हणटा ते आमचे हेतू एकच की आमच्या लोकांचे राहणीमान बदलपाचे जी सोयी सुविधा आमच्या लोकांक जाय शहरा सारकी ती दिवपाचें आमचें हें प्राधान्य आनी नोकऱ्या विशय आसूनी भुरग्यांक आपल्या पांयाचेर उबे करपाचे तांकां बरी पैकी नोकरी दिवन आपल्या गांवाचो विकास करपाक तांची ते मदत करतले ते आमचे फ्युचर जनरेशन आमची युवा पिढी म्हणटा ती आमची फ्युचर जनरेशन आमच्या देशाचे आमच्या गांवाचे म्हणटकच ते जेन्ना आपल्या पांयाचेर उबे जातले सशक्त जातले तेन्नाच खऱ्या अर्थान आमचो 70 भाग फुडें सरतलो म्हणटकच आमचो प्रयत्न आसता जाता तितले बेगीन आमच्या भुरग्यांक आपल्या पांयाचेर उबे करपाचे आमचे प्रयत्न आसतले आनी गांवाचो बारीक बारीक जो विकास आसा की मोठो व्हडलो विकास आसूनी आतां झरम्या गांवान आमी एक व्हडलो टावर आतां BSNLाचो टावर इतले वर्सां झिरो नेटवर्क एरिया ही ब्लॅक झोन म्हणटा तशे धाबे आनी झरमे सो दोनी हे टावर आतां फुडल्या म्हयन्या भितर ऑलरेडी धाब्याचो रेडी जाल्लो आसा झरम्याचो वील गेट कंप्लिटेड बाय नेक्स्ट मंथ आनी हे दोनी टावर हे ठाणे पंचायतीन आनी हांगा जी झिरो नेटवर्क एरिया आशिल्ली हे आतां फूल नेटवर्क मेळून तांकां हे म्हणटा तशें आमी प्रोग्रेस म्हणटा तसो असो जाता जेन्ना इन्फ्रास्ट्रक्चर वाडटा गांवांनी अश्यो फॅसिलिटीज येता आमचे रिमोट भागांनी तेन्नाच आमचो गांव फुडें वचपाक शकता आनी अशेंच आमचो प्रयत्न आसतलो जे बारीक बारीक विशय आसा आमच्या गांवाचे ते फुडें व्हरपा खातीर आनी आमी झरम्या गांवाचे जे देवूळ आसा ते हांवें थ्रू MLA फंड ब्युटिफिकेशनाक घेतिल्लें आसा ऑलमोस्ट 62 लॅक्साचे खर्च करून आनी ताजे भायर जो ग्रावंड आसा स्पोर्ट्स ग्रावंड तोय बी MLA फंडाचे अंडर असो 52 काय 53 लॅक्साचो घेवन तेय बी तांचोय बी ग्रावंड तुमचो हांगा घेतिल्लो आसा कित्याक हांगा जो GFDCचो जो क्लब आसा ल्हान भुरगे फुटबॉल खेळटात सो तांकां ही फॅसिलिटी फाल्यां फुडें सरपा खातीर आनी अशेंच करून जे कितें विशय आसा आमच्या प्रत्येक गांवाचे आमचे फूल 70 भागान ते फुडें व्हरपाक आमचे सदांच प्रयत्न आसतलो. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.